आयज गांवचे लोक भायर येवन आयज इलिगल जे डिमार्केशन करपाक येयल्ले रेल्वे हे सगळे डिमार्केशन आयज गांवच्या लोकांनी मोडून उडयला. आयज रेल्वे जी आसा गोंयान येवन इलिगॅलिटीज करीत आसा. आयज तेंच्यांनी झाडां कातरल्या ही एरियान, कासावली एरियान. झाडाची विचारल्यार परमिशन तेंकडेन परमिशन ना. डिमार्केशन करता, सर्वे करता विदाउट इन्फॉर्मिंग द ओनर्स. डिमार्केशन कशें करपा जाता? तेजे उपरांत पंचायतीची कांयच परमिशन ना. फेन्सिंग घालता, झाड कातरता, कांय ना. हे दादागिरी चल्लेले आसा. आनी हांव कलेक्टराक ताबडतोब कॉग्नायन्स घे म्हणटा, कित्याक हे जो पळय इशू पळय आसा तो ते सगळेच करीत आसा. अँड रेल्वे बीन एन गव्हर्मेंट बॉडी इज वायलेटिंग इट्स ओन लॉज ऑफ द लँड. आनी हे चलचें ना. आमी सरकाराक वॉर्निंग करता. हे पळय तुमी समजता की डबल रेल्वे लायन करताली येतले म्हणजे चुकीचें आसा. कित्याक सगळे पंचायत आमचे विरुद्ध आसा डबल ट्रॅकिंगाक, आनी करतालीचे लोकय विरुद्ध आसा, आनी तशेंच गोंयचेय लोक आसा. सो हांव सरकाराक आनी सीएमाक वॉर्निंग करता की हे पळय ते तुमी इलिगॅलिटीज करता टू सपोर्ट युअर क्रॉनी फ्रेंड्स फ्रॉम गुजरात, हे ताबडतोब बंद करचे, नाल्यार आमी तुमकां कायदे आमी हातीन घेवन तुमकां कितें आहा तें दाखयतले.